एवरीवन, तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली। गोवन क्रिएशनाच्यान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। तर आयच्या व्हिडिओन हांव तुमकां दाखयतलें गोवाची फेमस स्ट्रीट फूड रेसिपी। ती आसा पोटॅटो पातळ भाजी। हेका पातळ भाजी बी म्हणटा आनी हितून टोमॅटो यूज करिना। चला तर सुरवात करूया। सो हांवें हांगा घेतला उकडलेले बटाटे। हे 4 आसा। कोरिएंडर, सॉल्ट, मीठ, करपिलाची पानां, जिरे, सासवां, मोहरी बी म्हणटा हेका, हल्दी, 2 ग्रीन चिली घेतला आनी 4 ऑनियन घेतला। जितले बटाट घेता तितलेच ऑनियन घेवपाक जाय उबे चिरून। एज पर रिक्वायरमेंट। सारीक कढाई गरम करपाक दवरपाक जाय आनी तातून ऑयल एज पर रिक्वायरमेंट घालून घेवपाक जाय। बरे गरम जाले म्हणटकीर तातून जिरे आनी मोहरी घालून घेवपाक जाय। सासवां बरी तडतडल्या उपरांत तातून एंड करपिलाची पानां घालून घेवपाक जाय। आता भितून 4 उबे चिरिल्ले कांदे घालून घेवपाक जाय आनी ते बरे रोस्ट करून घेवपाक जाय। एटलिस्ट 5 मिनटां हो कांदो असोच रोस्ट करून घेवपाक जाय, जे मेरेन तेजो गोल्डन ब्राउन कलर जायना ते मेरेन। कांदो रोस्ट जाता म्हणजे तातून 2 बारीक चिरिल्ल्यो मिरसांगो घालून घेवपाक जाय आनी त्यो रोस्ट करून घेवपाक जाय। मिरसांगो अश्यो रोस्ट केल्या म्हणजे ताची जी तिखसाण आसता ती कमी जाता। कांदो बरो रोस्ट करून जाल्लो आसा। चडूय काळो करूं नाका, ताका करपालो असो स्मेल येता। तातून मागीर हळद घालून घेवपाक जाय। हळद आनी उकडलेलो बटाटो हांवें बारीक असो कट करून घेता, तोय बी घालून घेवन बरो मिक्स करून घेवपाक जाय। आता तातून उदक घालून घेवपाक जाय। जितले थिकनेस जाय तितले उदक अशें घालून घेवपाक जाय, पण मेक शुअर करा की चडूय उदक घालूं नाका, कित्याक मागीर ती एज अ वॉटर कन्सिस्टन्सी जातली। आता तातून मीठ घालून घेवपाक जाय। तुमकां जाय जाल्यार तुमी बारीक चिरिल्लो कांदो घालूं शकता, इवन मोठो उबो चिरिल्लो कांदो बी घालूं शकता। दोनांयची टेस्ट डिफरंट आसता। उबो चिरिल्लो कांदो असले भाजयेक मातसो बरो लागता। तुमकां जितली कन्सिस्टन्सी जाय तितलो वगत ही भाजी अशी गॅसार दवरपाक जाय आनी मागीर गॅस बंद करून घेवपाक जाय। आता हांव तातून एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट घालतलें, तुज्या खातीर तेची टेस्ट न्हू बरी एनहेन्स जाता। ती आसा 1 चिमूटभर साखर। चिमूटभर साखर घालीत जाल्यार भाजयेची टेस्ट बरी लागता, ताका एक दुसरी चव येता। म्हाका इतली कन्सिस्टन्सी पुरो आसा। सो आता हांव तातून वयल्यान कोथमीर घालून घेता आनी मातशी अशी बरी मिक्स करून घेता आनी गॅस बंद करून घेता। पातळ भाजी आता खावपा खातीर रेडी आसा। आमची रेसिपी जावन रेडी जाल्ली आसा। ही तुम्ही मॉर्निंग ब्रेकफास्टा वांगडा खावं शकता, इवन ड्युरींग द लंच टायम एज अ सायड डीश खावं शकता। ब्रेकफास्ट ही तुमकां ब्रेकफास्टाक सगळ्या हॉटेलांनी गोंयच्या गावतलीच। ही तुमी विथ पुरी आनी पाव किंवा पोळी वांगडा खाता। इवन कांयशे लोक ही ब्रेकफास्टाक चपाती वांगडा खाता। होप तुमकां म्हाजी आयची रेसिपी आवडली आसतली आनी आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक, शेअर, सबस्क्रायब करा। Thank you for watching. Bye.